Sasna sasna loma tukna Sore sora ekran sneha Sasna sasna loma tukna Bapaची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी सर्विस्पो तुमची सोवे आसूं इश्टानो आयज बागयोंद आंतोनीच्या त्रेझेनाचो 8वो दीस आनी हांगासर आमी आमच्यो गरजो विणवणी घेवन आयल्यान तेच भाशेन बागयोंद आंतोनीक मान दिवंक आयल्यान आयज आमकां देव आनी एकदां संदी दिता कुटुंबाची नदर घालून कुटुंब जो देवाच्या संबंदान जिवंक गरज आसा हें आयचो विशय आमकां सांगतलो जायते पावटी मागण्यांन ही आमची कुटुंबाची आत्मिकताय वाडोवंक देवाताय संबंद वाडोवंक घडये कुटुंब कसो आमी चुकल्यात सगळीं आमच्या कुटुंबांत आसात पूण देवूच ना कसो जाला जाय आयज ह्या वेळार ह्याच देवाचे बोगसणे मागया ल्हानविकायन म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो बोवळो प्राण ह्या बसत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काहळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचें इंतेसांव देवा कारगान दिवंक भेटयता एशली आनी रेबेका रिबेरो पासत रिबेरो तांचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन एकामेका पासत आमी मागुया सगळीं आमी आमचे प्रश्न मागणी घेवन आयिल्लीं आसा जावं ते कुटुंबाचे आमचे खासगी जिविताचे ह्या वेळार देवा बापाक आमी ती उबारुया तेच भाशेन आमच्या पाप साहेबा पासत आमी मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन घातुली कोऱ्या बाबार्दाचो शार प्रसंग आनी गोरजे काकांताक आसल्याचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप पावलू देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोत आमचो भाव कोरींत शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आख्खे आकायेंत शिपडलेल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात देव आमचो बाप आनी स्वामी जेजू क्रिस्त
तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी. तो काकुतीचो बाप आनी सगले बोजवणेचो देव. सगले आमच्या दुखां खोतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडली घेतलेली बुजवणेन सगले तरेचे त्रासाक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकतात. जशे क्रिस्ताच्या कोश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा, तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणेनूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटे विटे काडटा तर हे तुमचे बुजवणे आनी सोडवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर अशें आमी आतां कोश्ट भोगता तेच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतले. तुमचे विशीं आमचो बोरवासो थीर. कित्याक आमच्यान कोश्टांनी तुमी भागीदार जावं. आमचे बुजवणेंतूय भागीदार जातल्यात म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर ह्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्वराक दिनवासतलो. ताजी स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली. सर्वेस्वरा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्वराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखणुया. सर्वेस्वराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. ताजेर दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्या व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्वरान जाप दिली. सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालून सर्वेस्वराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. खुशाल आनी संतोषपुरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मोजोरी तुमची. Sorry.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्या सारखे जावं नाकात लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी तांणी आपली मजुरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या कास्की कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो मागणें करतना ओन बावार्थ्या परी जांकू नाकात चड उलयल्यार आपले मागणें ओदीक आयकूंक येतलें म्हूण ते समजतात ताचे भाशेन तुमी जावं नाकात ताचे लागीं मागचे आदींच तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप तर जाणोच तुमी हे बरी मागणें करात आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार होय जर तुमी हेरांक तुमच्यो चुकी बक्षिशात तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय तुमच्यो चुकी बक्षितलो पूण तुमी हेरांक बक्षिना जशात तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षूंचो ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें इश्टानो आयज त्रेजेनाचो 8वो दीस आनी आमचे मुखार हो विशय आसा कुटुंबाची आत्मीकताय दिसपट्ट्या मागण्या उद्देशी वाडोवया एक दीस खंय एका कुटुंबान सकाळच्या वेळार खंय बोवाड जालो बोवाड कित्याक घरांत चोरी जाली आनी कसली चोरी भांगाराची न्ही दुसरे मोलादीक वस्तूंची न्ही पूण चोरी घरांत आसल्या आल्तारा वेले इमाजींची जावं ती जेजूची सायबीण मांयची सांतांच्यो इमाज्योच ना जाल्यो कोण काय हो चोर ज्यो आमचे देव म्हणटात देवाच्यो इमाज्यो घेवन गेले कित्याक गेले ह्या कुटुंबान खंय बोवाड जालो सकाळचो आतां खंयसर वेतली चल इगोर्जीन त्या पाद्रीक मेळोंक या आनी गेलीं खंय पाद्रीक मेळोंक आनी थंयसर पाद्रीक सांगलें फादर आयज आमच्या घरांत बरेंच वायट जालां चोरी जाल्या हेर वस्तू चोरूंक ना पूण आमचे इमाजी आल्तारार आसल्यो इमाजी चोरून गेले कित्याक अशें कोणें केलें काय तेन्ना खंय पाद्री ओगोच रावलो आनी भितर वचून खंय कांय इमाजी घेवन आयलो आनी म्हणूंक लागलो ह्यो तुमच्यो इमाजी तेन्ना हो कुटूंब खंय पळोवन कुशाल जालो वय त्यो इमाजी तांच्योच आसल्यो आनी पाद्रीक विचार करून फादर तुवें वयल्यो आनी त्या वेळार खंय ह्या पाद्रीन तांकां म्हणलें हांवें व्हरूंक ना पूण होच देव जो तुमगेर जायते दीस रावलो तो एकसुरो अनुभवूंक लागलो कोण ताचे लागीं उलय नासलो खंय कोण ताचे लागीं वेळ सारनासलो खंय त्या पासत तो परतून आपल्या घरांत आयलो इगोर्जेंत आयलो ह्या कुटुंबाक खंय पाद्री कितें सांगूंक सोदतालें तें कळ्ळें जी कितें शिकोवन दिवंक सोदतालें तें कळ्ळें खरें म्हणल्यार ते घरांतलीच शेमायन खंय ह्यो सगल्यो आल्ताराच्यो इमाजी काडून इगोर्जीन व्हरोन दवरलेली कित्याक कुटूंब खंय मागण्यांत वेळ सारूंक चुकतालो सांगाता येवन मागणें करूंक चुकतालो आमची इगोर्जीन आजून देखून कोणाच्यो इमाज्यो पावूंक नात सगळें बरें आसा दिसता पूण आयज आमच्या घरांत जो देव आसा ताचे लागीं उलयतात काय ओ तोवूय बी एकसूरपण भोगता काय एक कुटूंब कसो सांगाता येवन ह्याच देवा सांगाता वेळ सारता काय
आनी आयचो विशय आमकां हेंच नियाळूंक उलो मारता. एके भाशेन देवा सांगाता संबंद जोडूंक आत्मिकतायेचे बुनयादीर आमचो कुटुंब बांदूंक आयचो विशय आमकां सांगता. कुटुंब जोरी तर पळोवंक गेल्यार ह्या दिसांनी आमी नियाळ्ळां देव ताचो ओरूम सुरवात देवान तो घडला. आनी केरी भाशेन काजारी लग्नीक जिवीत देखून देव हांगासर घडटा. त्या पासत जोरी तर हो कुटुंब देवान घडला ह्याच रोचनार देवाच्या संबंदान तो आसूंक जाय. कालच्या फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां आमच्याच कुटुंबान एकामेकाच्या संबंदान जिवंक आमी नियाळ्ळां. आयज आमकां आनी एकदां संदी कशे भाशेन जाणें हो कुटुंब रोचला जो कुटुंबाची सुरवात ताचे सांगाता आमचो संबंद आसूंक गरजेचो. जोरी तर जाणें तो रोचला देव जो आमच्या कुटुंबाची सुरवात ताचेच सांगाता जोरी तर हो संबंद ना कनेक्शन ना जाल्यार हो कुटुंब खंय तरी मरतलो. आनी त्या पासत हो कुटुंब जो देवान रोचला तो एक आत्मीक समुदाय. जो देवान रोचला तो कुटुंब देवाच्या संबंदान जियेतली समुदाय. फॅमिली इज अ स्पिरिच्युअल कम्युनिटी. तो बेश्टोच समुदाय न्ही, जाय त्या मनशांचो घडलेलो एक कुटुंब सांगाता रावतात पूण थंयसर देवूय आसा कित्याक देवान रोचला हो कुटुंब. आनी ह्या पासत जोरी तर ह्या कुटुंबान देवूच ना हो कुटुंब मरतलो. एका मोबायलाचें उदाहरण घेवन जायते फावटी मोबायलाचें उदाहरण घेता. मोबायला जाय तो आमकां उपयोगाक पडटा जाय तो आदार दिता पूण गरजेचें तें म्हणल्यार मोबायल चार्ज आसूंक जाय. जोरी तर ताका पावर ना तो मोबायल डेड जाता. तेच भाशेन एक कुटुंब जोरी तर देवा उदेशी चार्ज जायना कनेक्टेड ना जाल्यार कुटुंबूय मरतलो. आनी ताका चार्जर कसलो काय आमच्या मोबायलाचो चार्जर येता पूण कुटुंबाक चार्ज करूंक खंयचो चार्जर काय मागणी कुटुंबीक मागणी फॅमिली प्रेयर तो आमकां चार्ज करता. आनी हें गरजेचें. जितली आमी मागण्यान वेळ सारतली तितली आमी कनेक्टेड उरतली आनीक देवाचो पावर आमच्या कुटुंबांत आसतलो जो आमकां केन्नाच डेड करचो ना. होच कुटुंब मुखार मुखार वेतलो. आनी ह्या पासत जे भाशेन आमी एकामेकांताय कनेक्ट जातात त्याच मोबायला उदेशी पयस देखून परदेसान आसल्या आमच्या कुटुंबा सांगाता आमी फोनार उलयतात मागणें जाता. एके भाशेन आमकां मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन त्याच देवाशी आमचो कॉन्टेक्ट दवरूंक संबंद दवरूंक ताचे सांगाता उलोवंक. आनी हो एके भाशेन मोबायल अनलिमिटेड टॉक टायम तो थंयसर आनी तुका अमकोच वेळ ना तुज्यान कितलो उलोवंक जाता. डेटा फ्री ताचे कित्याक देव आमकां उदारपणान आपणा सांगाता वेळ सारूंक संबंदान जिवंक संदी दिता. पूण कुटुंब कसो ही संदी घेता काय आत्मिकतायेन वाडता काय देवसांवां आसतलीं जायतीं पूण आत्मिकताय म्हणटात ती स्पिरिच्युएलिटी म्हणटा ती इट्स अ वे ऑफ लायफ. हांव जितलो मागणें करतां तितलो हांव देवाक म्हज्या जिवितान घेवन चलतां आनी हाकाच लागून म्हजे जिवितान हांव जियेतना देव आसता ताका म्हणटात आत्मिकताय. कितली मागणी करतलो आमचे बापा नमान मरे ही सगळीं देवसांवां करतलो पूण देव म्हज्या उतरांतल्यान कोरणेंतल्यान येवजणेंतल्यान मनांतल्यान चिंतपांतल्यान दिसोन येतलो काय तें की गरजेचें. आनी आयज हो विशय आमकां आदार करता. मागणें कितें करता काय मागणें जाय तें करता. आयज आमी नियाळ्ळां पयले सुवातेर तो आमकां पावर दिता कुटुंब जिवो दवरता दुसरे सुवातेर देवा तांय कनेक्टेड दवरता. गरजेची आनी एक वस्त म्हणटा ती आयचें आमकां पयलें वाचप सांगता. आयज आमी बागेवन पावलोची कोरीतकारां बरयल्ली चिटीची सुरवात केल्या आनी हांगासर बागेवन पावलो कोरीतकारान ही चीट दुसरी चीट बरयतना बरें कितें सांगता तो तांकां उगडास करता. पळयात देव बुजवण दितलो देव धीर दितलो देव तोच आमकां आदार दिता जावं ते खोस त्रास दूख येता तेन्ना मुखार वचूं. कुटुंबान
सगळेंच बरें आसता अशें ना, जाय तें आसता. एके पावटी पूत सोतायता, धूव आपणाक जाय तें करता. भुरगीं बाड्या आवय बापायच्या मोगा कोंत्रेकतात. एके पावटी आवय बापूय भुरग्यांचो वेळ सोदतात. जावं ते गोरकांनी मदें टावट्यो जाता. लोकां मदें गोडी बरें आसत, आमीच जाणा भितरलें कितलें नाका दिसता कुटुंबांत रावन. ह्या वेळार कितें करतलो कुटुंब? जो कुटुंब देवाक घेवन चलोना तो म्हणटलो नाका आनी आय गिव अप, म्हाका आनी नाका, चल सेपरेशन करुया, म्हाका आनी नाकात आवय बापूय, चल हांव वेता, म्हाका नाकात भुरगीं, चल हांव वेता. वी वील गिव अप. पूण जरी तर ह्याच कुटुंबान जो देवाक कनेक्टेड आसा तो वेगळेच तरेन पळयतलो. आनी हांगासर बागयोन पावलो तेंच सांगता, जरी तर ह्या देवाशी एक कुटुंब कनेक्टेड आसा तो धीर दितलो, तो बुजवण दितलो. जावं लोकनीक जिवितांत कोस्ट आयल्यात, जितलो कुटुंब मागण्यांत वेळ सारता तो देवाचो आदार घेवन आपल्या कुटुंबान बरे निर्णय घेवन कशे भाशेन जाय ते मुद्दे जे उपरासल्यात, तोंटे उपरासल्यात, तांचेर वावरूंक आदार दितलो. नाजाल्यार जरी तो देव ना, गिव अप करतलो. आयज कितले कुटुंब मातशें कितें उपरासलें, त्रास कोश्ट दूख आयलें, गिव अप करतात. पूण जो कुटुंब कितलेय कोश्ट आसून देखून आयज देखून मुखार वेता, कित्याक देवाच्या आदारान. आनी हें गरजेचें. आयज नियाळो मनीस आमकां, इश्ट आमकां, हे ती सोयरी आमकां चड आदार करची ना, देव आमकां आदार करता. जाणें हो कुटुंब घोडला, जाणें हो कुटुंब स्थापला, आनी त्याच पासत मागणें आमकां संदी जाता आमचे कोस त्रास देवा मुखार दवरूं आनी होच देवाचो आदार घेवन ताची बुजवण, ताचो धीर घेवन मुखार वचूं. सगल्याच्या रान्नीच्या फाटल्यान गोबोर आसताच, पूण हेंच दूख कोस त्रास जेन्ना आमी देवा मुखार घालतात तो आमकां धीर दिता, आदार दिता मुखार वचूं. आयज पयले सुवातेर बागेवन पावलो आमकां शिकयता, जितलो कुटुंब मागण्यांत वाडटा तितलेच त्या कुटुंबाक देव आदार दितलो मुखार वचूं. आनी हे मागणी कशें करचें काय आयज बागेवन जेजू आयच्या शिव वर्तमानान आमकां सांगता. हे मागणें कशें करचें काय, हे कुटुंबीक मागणें जे आमकां देवा सांगाता संबंदां जिवंक आदार करता, जो कुटुंब जिवो दवरता, मेल्लो कसो साडिना, कशें करचें काय. पयले सुवातेर आयज आमी पळयलां मातेवाच्या शिव वर्तमानान हांगासर जेजू म्हणटा पयले सुवातेर दुसऱ्यांक दाखोवंक करिनाका. आयज घडी आमची मागणी आमी व्हडल्यान कोत्तात, शेजऱ्यांकूय कळोंक आमी बाबा देव भोगता सारकी आमी मागणें कोत्तात. मागणें जे कुटुंबान करतात तें पयले सुवातेर देवाच्या संबंदान वाडोवंक गरजेचें न्हय लोकांक दाखोवंक. व्हडली व्हडली मागणी करून जावं ते शेजाऱ्यांक दाखोवंक वय आमी बाबा सदांच तेर्स कोतात, मागण्यांत वेळ जातात. पूण पयले सुवातेर आमीच देवाच्या संबंदान जेवंक. आनी हाका लागून जितलो हांव कुटुंबान मागणें करतां, दिमेर रावन वेळ सारता, जाय ती मागणी करता, पूण उपरांत हांव म्हज्याच घरच्यांक सोतायतां, भुरग्यांक सोतायतां, गोरकानीक सोतायतां, गोरकाराक सोतायतां, शेजाऱ्यांक सोतायतां, जाल्यार थंयसर कितें तरी चूक आसा. कुटुंबान मागणी आसत पूण ती आत्मीकताय ना, स्पिरिच्युएलिटी ना. देव म्हज्या जिविता उद्देशी जियेना. हांव करता ती फकत देवस्वां व्हडल्यान करता दाखोवंक जाय म्हणून, पूण देव खरेपणी म्हज्या चिंतपांतल्यान, म्हज्या उतरांतल्यान, म्हजे वागणुकेंतल्यान, जिवितांतल्यान जियेना. कित्याक हांवें फक्त ते लोकांक दाखोवंक केलें, पूण देवाच्या संबंदान वाडोवंक करूंक ना. दुसरे सुवातेर जेजू हांगासर म्हणटा उतरांचो बडबड करिनाकात विदेशां परी. जाय ती उतरां घालून बडबड करून, पूण बोलदेन जाल्यार जें कितें करता तें मोगान आनी भावार्थान करूंक गरज. आयज हाचेर नियाळ करूंक गरजेचें. आयज कुटुंबान हें चल धाकटो तेर्स करुया, फास्ट जातलो, कित्याक गरजेचें आतां कितें आसा. धाकटो तेर्स, तो धाकटो खंयचो काय जेजूच्या काळजाचो बरो धाकटो तेर्स तोच करुया, तो दुसरो दवरुया. कित्याक धाकटो करुया तें नाका. फास्ट करुया, थोडी मागणी आसा ती स्कीप करुया. जायते फावटी दुसरें जाता, आमी लांबयतात, चड लांबयतात. पातकुराच्या शर्मावन मागणी आमचें चड व्हडलें जाता. पूण गरजेचें म्हणल्यार ही मागणी इतली लांबोवन देखून
हांव त्या मागण्याच्या मोगान पळोवना. म्हाका न्हीद येता थंयसर, म्हाका उगमोण येता थंयसर, म्हाका बेजार येता. ल्हान देखून मागणें करता तें, पूण मोगान भावार्थान करता तें देव आयकता. हें की गरजेचें आयज वाडलोलीं जायते फावटी एक फावटी कितें जाता लांब करतात थंयसर भुरग्यांक तरणाट्यांक ती बेजार येता. आनी त्या पासत आयज काल कुटुंबाक अशें जालां वाडलोलीं आसा तीं तुमीच करात, आमी आमच्या रुमान करतात, असली परिस्थिती आयली. जावं भुरग्यांक घेवन सुनो आपल्या रुमांत करतात, वाडलोलीं आसा तीं आल्तारा लागीं करतात. मागण्याक लागून फुटी पडटात. फावो ती मागणी करप, पूण मोगान आनी भावार्थान करूंक ती गरजेची. आनी हें सांगता आसतना भुरग्यांकूय त्या मागण्यान वाडोवंक, मागण्याच्या मोगान वाडोवंक गरजेचें. लांब करतात म्हणून, हें तें करतात म्हणून त्या भुरग्यांक ओडून हाडप गरजेचें न्ही. त्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना मागण्याचो मोग दिवंक गरजेचें. हें वस्त गरजेची. आयज देव तेंच सांगता. तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा आमचे कुडी पासत आनी तेच भाशेन आत्मीक जिविता पासत मागूंक गरजेचें. आमचे बापा सांगतना न्हूच आमचे कुडी पासत मागतात आमी, आमकां हें दी तें दी, पूण आमी आत्मीक जिविता पासतूय मागतात. बोगसोण्याचे मनीस जावं, कुरपेन बोललोलीं मनशां जावं, आयज म्हजी मागणी जे कुटुंबांत हांव करतां तें कसलें काय? देवा तूं म्हाका हें दी, देवा तूं म्हाका तें दी, म्हजी ही प्रॉपर्टी आसा, म्हजी ती सुटावो कर, प्रश्न हो कर, हें दी. केन्ना तरी एक कुटुंब कसो आमी मागला, देवा आमकां कुटुंब कसो एक बोगसोण्याचो कुटुंब कर. देवा आमी कुटुंब कसो आमकां एक मोगाचो कुटुंब कर. देवा आमच्या कुटुंबान फुटी उपरासल्यात, हे फुटी काडून सोजमीकाय जी आमकां मनशां तूं कर. असली मागणी केन्ना केल्या? ओ देवा आमकां हो लुगार जाय, देवा आमकां ही वस्त जाय, देवा आमकां हें जाय, असलेंच म्हजें मागणें जाता काय? आयज काय बरें दिसता जायत्या कुटुंबान, जायत्या घरांत एक खेरीत मागण्याचो रूम दवरलेलो आसा, जंयसर कुटुंब सांगाता येवन मागणें करता. जावं देवाच्या उतराक मान दितात, सदांच थंयसर फुलांचो एक बुके करून दवरप, वाज करून दवरप, देवाक मान दिवप, देवा सांगाता वेळ सारप. हें काय बरी वस्त शिकयता. पूण हेंच मागणें आमकां आदार दिवंक जाय देवाक आमच्या जिवितांत घेवन चलून, आमच्या कुटुंबान घेवन चलून. आनी हाकाच लागून हो आयचो विशय गरजेचो. भाग्यन आंतून ताच्या जिवितांत ताणें मागण्यांक जायतो वेळ दिलो, मागण्याचो मोगी आसलो. आनी हेंच की मागण्याक लागून तो जायतीं नवलां विजमितां करूंक पावतालो. आमी जाणात ताची एक फामाद मिलाग, जेन्ना तो यात्रा करतालो, ताका ताच्या इश्टान आपल्या घरांत दवरलो. आनी हो ताचो इश्ट जेन्ना ताच्याच कुडान भायर पासोय मारता तेन्ना रातच्या वेळार ताच्या कुडांतल्यान उजवाड भायर सरता तो ताणें पळयलो. आनी ही संद ताणें घेतली ताच्या देरांतल्यान जो चायेचो बुराक आसा थंयसर पळोवंक कितें जाता काय म्हणून, हो कसलो उजवाड येता काय म्हणून. आनी पळोवंक गेल्यार रोजापान भाग्योन आंतोनीच्या गोपान एक भुरगो खेळटालो. हो पळोवंक लागलो, चिंतूंक लागलो आमच्या घरांत भुरगो आनी खंयचो आयलो. पूण उपरांत ताका कळ्ळें होच तो मिनीन जेजू म्हणून, जो भाग्योन आंतोनीच्या गोपान खेळटा तो. भाग्योन आंतोन इतलो मागण्यांत गूल जातालो, एक्स्ट्रेसीन पावतालो की देवूच ताच्या गोपान खेळूंक लागतालो. आयज आमच्या कुटुंबान होच बाळूक जेजू खेळटा काय? आमी वेळ काडून ताका दितात काय? होच जेजू आमच्या सांगाता जियेता काय? वो तो एकसुरो आसा काय? ताचे लागीं आयज कोण उलयना काय? आयज जरी तर होच देवाच्या संबंदान, होच देव आमच्या कुटुंबान ना, कुटुंब मरोंक पावतलो. एक मोबायल डॅड जाता तेच भाशेन आमचो कुटुंबूय डॅड जातलो. आयज आमकां विशय इतलेंच मागता, कुटुंबान फावो तो मागण्यांक वेळ दिवन ह्याच देवाच्या संबंदांक घालून आनी आमचो कुटुंब ओकोण करून आमकां दर एकल्याक करपा मागया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया.
आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मागण्याचें म्हत्व पोरजेच्या काळजान रिगूंक आनी ह्याच वरवीं कुटुंबाची ओत्मीकताय वाडोवंक वचूंक बापाचो आदार मागुया. आम्हा सोमेस्त्यांनी सदांच आमच्या कुटुंबांनी मागणी करूंक देवाक वेळ दिवंक आमचे गोराबे मागण्याचें म्हूण करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ॲशली आनी रेबेका रिबेरो हांणी ह्या मिसा भेटेंत आपले इंतेसां भेटयल्या. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर शुभम आशिर्वाद घालून तांकां सोबार देण्यांनी भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया. C41 पेज 45. C41 पेज 45. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेचे आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागयून आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयले. ह्या बलिदाना वरवीं आमचे कुटुंब देवाच्या संबंदान वाडूंक मागण्यांक आमी वेळ दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सूर काड्यान सर्वथांय जो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या मनशाक उपजोवन दवर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करता. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
unsorgituca zoizoi, unsorgituca zoizoi, sorbes borrachina vieta papasoi, sorbes borrachina vieta papasoi, unsorgituca zoizoi, unsorgituca zoizoi. बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलीच कुशीन कोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घ्या आनी हातलें पिया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रोगो पातकांचें बोगसणी मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गोट पोर गोटू हुया Sophia Jesu, तुझे मोरोन आमी समोरता. Sophia Jesu, तुझे पुनर्जीवन परगटा. Sophia Jesu, तुझ्या येण्या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडा पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमची भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे बोरजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उरतात कोण पिळींत आसात नोकरी सोदतात आपल्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात खरी भाशेन आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरमता बागेवन दांतून आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरून त्या जेजू वरवीं त्या जे सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीधार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीप धरून म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्ही सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन नोत्रेकता तर आमकां जे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्टकार आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
Sojede razvod चुलिताय सासनाच्या सासनान सोम्या शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटाती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुबाकी सोम्या थंय म्हाजे भितर येवनशाक म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन आमी सगळे उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेर मागण्यांन वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमिन्यावच्या वेळार आमी गायन घेवया D45 पेज 73 D45 पेज 73. Soglia voluto
प्रार्थूया. मोगाळ आनी विस्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान भाग्योन तांतुनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. मागण्यांत वेळ सारून कुटुंब आत्मिकतायेचे बुन्यादीचेर बांदूंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. कालच्या दिसा तुमचें उदारपणान दवरून दान जालां तें 1,91,730 रुपीज. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय जर मिसां दिवंक जाय, इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफीस उक्तें आसा, थंय वचून तुमी दिवची. मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंयसर धार्मीक वस्तू विक्रेक मेळटात. सदांचे भाशेन आमच्या पार्किंगाचें अरेंजमेंट 2 व्हिलर आमच्या कंपाउंडान आनी 4 व्हिलर आमच्या पार्किंग लॉट आसात थंयसर. तुमचे मोटरसायकलींक लॉक तुमी करचे न्हू. त्यो उपरांत हालोवंक पडल्यो जाल्यार आमच्या व्हॉलंटियरांक त्रास जातात. त्या पासत तुमी त्यो लॉक करचे न्हू. आमचे फिरगोजेचे ओस्तोऱ्याचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात, ती आपणे रांदलेलो नास्तो आनी खावपाच्यो वस्तू घेवन आसतल्यो बँड्सना, त्यो विकत्यो घेवन तुमी तांकां आदार दिवचो. तुमची घुमसारां आयकूंक म्हणयारी आसा. मीस चलतना आनी मिसा उपरांत ते वाटेन कॉरिडोर आसा, थंयसर घुमसारां आमचीं जातात. सालिगांवचे सेमिनारीच्या रेतुरान सेमिनारी पासो डोनेशन्स कुपन धाडल्यान आमची व्हॉलंटियर्स इगोर्जे भायर बसून आसात. तुमी फूल ना पाकडी दिवन आमचे सालिगांवचे सेमिनारीक तुमचो आदार दिवचो. तेच भाशेन आनी एकदां उगडास आमचे तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट तेच भाशेन ज्यो भिजलेल्यो आसात त्यो तुमी इगोर्जेन घेवन येवच्यो न्हय. त्यो भायर थंयसर आमी स्टँडां केल्लीं आसात, ताचेर लांबोवच्यो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पुणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोनदुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मोन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी चोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच वाडोवक जेजू. तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्या भिरांती आनी आंखांत पड. तुजे वेगींत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागीन तांतून तुका उलो मारतुल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजूती एक खालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतींचे सारकेले बरे गवडी ते जावंक न्ही आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243 U25 पेज 243